सांकवाळे कोमनीदादीची आयतारा वेंचणुकेचें मतदान आशिल्लें, मात वेंचणूक घेवपी अधिकाऱ्यान दिल्लो किचकटीच्या प्रोसिजरा खातीर मतदारांक सांज मेरेन रावचें पडलें। सांजची 3 वरां जालीं तरी मतदानाक वेंचणुकेक आयिल्ले अधिकारी मतदान करपा खातीर सुरवात करना म्हूण उपाशी आशिल्ल्या लोकांक बोवाळ करचो पडलो। अरे फुडल्या आयतारा पोस्टपोन कर, फुडल्या आयतारा करा। बंद करपाचे थोड्यांक स्लीप दिलो ना, परतून स्लीप दिया ना जाल्यार पयलीं बॅलट पेपर भायर काडप ना व्हडली चूक, आनी बॅलट भायर काडलो हेची व्हडली चूक, आनी ती बॅलट भायर ऑफिसराची व्हडली चूक। लोकांनी बोवाळ घालतकीत वेंचणुकेक अर्ज भरिल्ल्या उमेदवारांनी वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन आयची वेंचणूक रद्द करून परती तारीख जाहीर करची अशी मागणी केली। इलेक्शनाक आशिल्ली पूण जो प्रोसिजर फॉलो केला पळय न्हू तो बरोबर नाशिल्लो। म्हाका दिसता की जे प्रिसायडींग ऑफिसर आशिल्ले, मामलेदार आशिल्लो आनी आमगेले कमदार मनीस आशिल्लो तेंच्यांनी जो प्रोसिजर आसा तो बरोबर घेवना। अशें इतलो टायम केन्नाच इलेक्शन जावना कमदादीची, आनी तेंच्यांनी 3 पर्यंत लोकांची फक्त नांव घेत रावले ते आनी स्लीप दिल्यो। देन दे स्टार्टेड कोण कॅन्डिडेटाचें नांव ताजे नंतर घेतलें तेंच्यांनी 3 अशें। सो त्या म्हणत जाल्यार लोक सारको बेजारले कित्याक सकाळी 10 लोक आयिल्ले आशिल्ले हांगा, आनीक वी डिसायडेड एज आय एम द कॅन्डिडेट all of us we decided that this election should be postponed because the procedures were not correct. एक तरेन सगळ्यांनी कॉम्प्रोमायज करून सगळे कॅन्डिडेट जे आशिल्ले त्या कॅन्डिडेटांनी आतां कॉम्प्रोमायज करून पोस्टपोन करूं लागले इलेक्शन, कित्याक हांगसर हाणामारी जावपाची जर हें तशें उरलेलें, कित्याक प्रत्येक जाण वयता पोटा भितर तिडक भायर काडटा आनी ही तिडक मागीर एकामेकांक मारपाक जाताली। ताका लागून आमी सगळ्यांनी सांगलें कितें हें इलेक्शन पोस्टपोन करुया आनी मागीर कलेक्टराक जाय तशें डिसिजन तेणें मागीर मुखार डिसिजन घेवपाचें आनी थारोवपाचें। सो ही आमगे मागणी आयली ती तेणी मान्य केल्या आनी ते प्रमाणे आतां प्रोसिडींग बरयता, सायन मारता, आमी वयता, पोटा भूक लागली आहा। आयज सांकवाळे कोमनीदादीच्या वेंचणुकेक बोवाळ जावपा खातीर प्रशासन आनी वेंचणूक अधिकारी जबाबदार आसात अशें उमेदवार म्हणटात। बॅलेट पेपर एक्चुअली बॅलेट पेपर हॅज नॉट टू बी गिवन आउटसायड, पण केन्ना कोणा भायर दिना, पण हेंच्यांनी बॅलेट पेपर लोकांच्या हातीन दिली एंड पीपल टूक द बॅलेट पेपर्स आउट एंड दीस वोटर्स ट्राय टू write the names on the ballot paper outside the office. So then all the candidates who were contesting, they started writing by their own. It is definite, no? When you give a ballot paper outside, then people will misuse it. So now then the opposition objected and they said that this election should be postponed. Full mistake मामलेदाराची। Mistake is that presiding officer and this election, whoever has conducted the Mamladar, the procedure was completely wrong. दादीची इलेक्शन आमी इतली पळयल्या म्हाका दिसता मॅक्झिमम 1-1.5 म्हळ्यार काबार जाता। फर्स्ट टायम हांवें अशें इलेक्शन पळयलां, म्हाका दिसता अडेज सुद्दां ते फक्त वोटराचें तेणी नांव आनी ID घेवन टीक केल्या, अडेज सुद्दां। आतां लोकांक टायमींग दिल्लो, धांक टायम दिल्लो, सकाळच्यान लोक हांगा येता, लोकांक च्या ना, जेवण ना, कांय ना।
आनी हांव म्हणटा जो प्रोसिजर कितें आसा तो पयलीं सिस्टमॅटीक तेणें तो लोकांक एक्सप्लेन करपा आशिल्लो कितें करतले जावं कितें हें गव्हर्मेंटाक कितें प्रोसिजर आसा तो तेणें पयलीं सद्दां एक्सप्लेन करपा आशिल्लो कांयच एक्सप्लेन करूं ना जे फक्त ID कितें चॅक करपा हांव म्हणटा कितें तुमकां कोरम घेवपा आशिल्लो न्हू पयलीं 25 जाणांची तुमी नांवां घेयात तुमी तेजेर टीक करात तेजो ID प्रूफ घेया 25 जाणां कोरम जालो म्हणटरी हांव म्हणटा कोण कॅन्डिडेट आसा तेंची नांवां घेया ते कितें तो बॅलट पेपर फायनल करा तेंची नांवां बऱ्या ते ऑप्शन टीक ऑप्शन दवरा कांय ना इवन बॅलट पेपर जो दिला तो ब्लँक दिला तेजे कॅन्डिडेटा हेंचे कोणा नांव ना फक्त पोस्ट कोण प्रेजिडेंट घातला वायस प्रेजिडेंट कितें तीच नांवां घातल्या आतां थोडे लोक अशे आसा तेंकां शिक्षण ना कांय ना ते हांगा येयला ते कशी नांवां बरयतले ते हेजेर हांव म्हणटा कितें एक तर तुमी ते कॅन्डिडेट कोण फायनल जाल्यार तेंची नांव एक सायडीन घाला ते टीक करपा ऑप्शन दवरा चल एक तर टीक तरी करूं शकता पूण ते हांव म्हणटा कितें जे लोक ते थोडे येयला तेंकां वाचूं हें कळना ते लोक नांव कशें बरयतले ते बॅलट पेपराचेर तेणी दिला ते आनी म्हाका जो दिसता तो जो प्रोसिजर केला तो प्रोसिजर आमी केन्ना ह्या फुडें पळोवना फर्स्ट टायम आमी पळयला हो प्रोसिजर कितें केलो तो आनी आतां तेका लागून सगळे जे म्हाका दिसता आमचे हे वोटर सुद्दां जे आशिल्ले जे शेअर होल्डर आशिल्ले ते बेजिसान सगळे गेले घरा कितले टायम म्हणून रावतले आतां टायम म्हाका दिसता 4 सुद्दां अजून इलेक्शन स्टार्ट जावन आशिल्लें ना तेंचीच फॉल्ट हे एक्चुअली हे जो प्रोसिजर पळय तो कितें केला हो प्रोसिजर म्हाका दिसता न्हूच आनी कितें हांव म्हणटा कितें जो कितें तुमचो प्रोसिजर कितें आसा तो पयलींच एक्सप्लेन करपा आशिल्लो न्हू कितें आसता तो लोकांक सारकें कळोंक जाय आशिल्लें कितें तें आतां लोक आमचे जे आमचे शेअर होल्डर आहा ते शेअर होल्डर आमचे फक्त सांकवाळ पुरती ना इवन म्हापसा सुद्दां आतां शेअर होल्डर हांगा आतां ते सकाळच्यान हांगा येवन आतां रावता कितले टायम जेवण ना तांकां कांय ना लोक हांगसर सगळे बसोन आहा आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 5:30 जावपा येयली आनी तांकां इलेक्शन प्रोसिजर जो आहा हे फावटी सगळो टोटल फेलियर आमी इतली वर्सांची इलेक्शन केल्या ते इलेक्शन आमी देड म्हणल्यार घरा वयताले आयज आमची परिस्थिती अशी आहा अजून पर्यंत आमी हांगाच आहा लोक जे जाणटे शेअर होल्डर आहा ते रावन बसोन आतां घरा गेल्या थोड्या अशी जाली परिस्थिती कोणा शुगर आहा कोणा आनी हाय प्रेशर आहा तेंची परिस्थिती बिकट जाल्ली आयज जे इलेक्शन प्रोसेस हो टोटल फेलियर कसो तेणी जे बॅलट पेपर दिले ते बॅलट पेपर भायर येयले जे प्रिजायडींग ऑफिसर आहा तेका लागून हो इशू ही अशी इलेक्शन मुखार जावची न्हू आमी जी बॉडी आहा प्रिजायडींग ऑफिसर हांव जाता एज अ प्रेजिडेंट सो आमकां चार्जीस दिया बेस्ट गरजे भायर सेन्सिटीव करून हे जे लांबयलें आयज हे अशें लांबप न्हू आमचे कडेन दिया आमी जे कंडक्ट करता इलेक्शन तशें आमी इलेक्शन कंडक्ट करूं जाता स्मुथली इतलीं वर्सां केन्नाच झगडी जाली ना आनी आयज हे कलेक्टर आनी बाकी ऑफिसर्स आहा तांकां खंयच्यान दिसलें की हांगा सेन्सिटीव म्हणून आनी नासलें कितें घालता आनी खंय कितें हाडून ठोपता म्हणून ताका लागून आयज ही परिस्थिती आमच्या लोकांचे शेअर होल्डराची आयज ही परिस्थिती येयल्या ताका लागून हांव सांगता परत कलेक्टर हेचेर विचार करचो आनी परत आमचे कडेन इलेक्शन दिवचें आमी कंडक्ट करून दाखयता स्मुथली आमकां एक 4 पुलीस दिल्यार पुरो ते कंट्रोल करपाक शकता सो आमची आतां ऑथॉरिटी आसतना आयज ही ऑथॉरिटी कोण गव्हर्मेंट काडूं सोदता आमची हें सारकें न्हू